मोगाच्या भावन भयणो, सगळे जेजूचे शीस भिरांत नासले, पूण ह्यो भरवशान आनी जेजूच्या बोवार्थान त्यो मुखार वेतात. आनी त्योच मोगाच्या भावनो तेन्ना त्यो फोंडाशी पावोन तांकां जेजू मेळना ते वचोन शिसांक पयलीं सांगतात. आनी आमी चिंतून पळया, एक बायल त्या काळार जिका चड मोत आसूंक ना ती वचोन शिसांक सांगता आनी शीस तिचें मानून घेतात. तें आमी पळोवया, ते पयलें मानूंक घेवंक तांकां त्रास जाले आसतले, ते मानिनासले, मानूंक तांच्यान भावार्थ धरूंक जावंक ना. पूण तरी आसतना हे बायलांचे परगटणार जेन्ना तेमी सांगलें ताच्या उतराचेर ताणें भावार्थ धरून ते मुखार गेले. आनी तेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो, हे बायलां मदें आमी पळयता तांचे मदें एक नवें जिवीत जालें. आयज आमी जोवोच शुभ वर्तमान वाचलेलो आसा, दुसरे शुभ वर्तमानकारूय म्हणटात जेन्ना फोंडाशी बायलो गेल्यो तांकां एक शुभ वर्तमान म्हणटा जेजू मेळ्ळो, मातयेचो शुभ वर्तमान म्हणटा आंज बडवे मेळ्ळे, आनी तांणी तांकां पयलीं परगटणार केली. तांचें जिवीत ताणें बदल्लें आनी तांकां नवें जिवीत मेळोन ती जेजूच्या पुनर्जन्मनाची पयलीं परगटणार जाली. आयज आमकांय आमचे हें आपोवण्याचो, आमी दर एक क्रिस्तांव आमकां एक आपोवणें दिल्लें आसा जेजून आपलें जिवीत परगटूंक आमच्या जिवितांतल्यान तेंच आमकां उगडास करता. आमी पयले सुवातेर हें करतले जाल्यार जेजूक अणभवून आमचें जिवीतूय नवें जिवीत करूंक गरजेचें आनी ताच्याच मार्गान चलोवंक गरजेचीं. म्हज्या भावान भयणो, आयज आमी आमच्या सुम्याचे पुनर्जन्माचें नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी आमकांच हे प्रश्न करुया, हें जेजूचें पुनर्जिवनपण आमच्या जिवितांत कितें काय? आमच्या जिवितांत जें भरवोसो हाडटात काय, ओ आमच्या जिवितांत आमी ताचेर भरवोसो दवरचे खातीर आमी पयस वतात काय? आमच्या जिवितांत आमकां जेजून नवें जिवीत दिल्लें आसा. ह्या पुनर्जिवनपणा वरवीं हें नवें जिवीत कशे तरेन आमी वापर करतले काय? हे नवें जिविता वरवीं आमी अणभवलेल्या पुनर्जिवनपणांतलो जेजूक आमी दुसऱ्यांक वांटतलीं काय वो आमकांच धरतलीं, हें आमी नियाळ करुया आनी जेजूच्याच बळान भावार्थान, भरवशान आनी नव्या जिवितान भरून आमी ताची खरी परगटणार जावंक वावरुया.